Before starting the question and answers, I just want to make one announcement. I, Speaker of Goa Legislative Assembly, has recognized the senior member of the House, ex-Minister of Goa, Sri Digambar V. Kamath, as a leader of the opposition in the Goa Legislative Assembly with effect from the afternoon of 18 July 2019. I heartily congratulate Sri Digambar Kamath being the leader of the opposition, expecting full support and cooperation to run this House very smoothly. माननीय श्री दिगंबर कामत हांचे ऑपोजिशन लीडर म्हणून निवडून जाल्या बद्दल हांव भारतीय जनता पार्टी तशेंच ह्या हावजाच्या वतीन हांव तांचें अभिनंदन करता. खरें म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टींतल्यान काँग्रेसीन गेले तेन्ना ते मुख्यमंत्री जाले म्हाका दिसता. ना मुख्यमंत्री जाले बट मदल्या 12 ते 17 ह्या काळात ऑपोजिशन लीडर म्हणून माननीय प्रताप सिंग राणे आशिल्ले. ताज्या उपरांत आतां बाबू जाले, म्हणजे 17 ते 19 पर्यंत बाबू थंयच्यान डायरेक्टली उपमुख्यमंत्री जालो, म्हणजे बाबूचे हांगासर पावले. एनी हांव तरी सुद्दां ऑपोजिशन लीडर म्हणून तांच्यांनी सरकाराक पूर्णता बऱ्या कामांक सहकार्य करचें हांव हावजाच्या वतीन तांचें परत एकदां अभिनंदन करता आनी हांव चलोवपाक सदोदीत तांच्या कडल्यान सहकार्याची अपेक्षाय करता. थँक्यू. Speaker sir, I express my sincere thanks to you, to all my colleagues, my party president, Mr. Rahul Gandhi. They have reposed faith in me to be the leader of Congress Legislature Party, by virtue of which I am the leader of opposition. I assure the House that I have seen ups and downs in this House, and I always strongly believe that what is written here cannot be snatched away by anybody. Even today I have the same belief. It doesn't make any difference. तुज्या नशिबाक कितें बरयलां तें कोण कांय काडपाक शकना हाचेर म्हजो ठाम आज सुद्दां विश्वास आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात खंयच्यान खंय पावतात हें सगळें ह्या राज्यान पळयलां, लोकांनी पळयलां. पूण एज ए ऑपोजिशन लिडर in this house also, if you go through my behavior, I have been always for constructive opposition. लोकांच्या विरोधात कितें घेतलें डिसिजन ताजेर ऑपोजिशनाचें कर्तव्य नजरेक हाडून दिवपाचें सरकाराच्या. रेक्टिफाय केलें जाल्यार बरें आसा, आयकलें ना जाल्यार मागीर बोवाळ करपाचें. म्हणून you be assured that my role will be of constructive opposition. Wherever required to oppose, we will oppose. Wherever required in the interest of the public, if there is a good decision, we will welcome it.